50 तर त्याचा लाभ आपण जोरदार तयारी पेट मारून बघायचा फोटो. हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी असता सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे असतील आणि सगळी बरे असपाक जाय. आम्ही बी बरी आसा. आणि सकाळी सकाळीच म्हणतात तसे रेडी जाला हा. आणि सकाळी सकाळी रेडी जावपाचें कारण म्हटल्यार नाही, आयज आमी खंय तरी वयता. आणि आयज म्हटल्यार बिचोले वयता आमी. सांजच्या टायमार बिचोले वयतली. सो तेकाच लागून सकाळी सकाळी ब्लॉग स्टार्ट केलो. व्हडलोसो टायम जावंक ना, 10 कितें तरी जाल्या. हय 10 कितें तरी जाल्या. आणि सकाळी सकाळी आयज रेडी जाला पळय 10. कारण आयज नाही संजूच्या आईक नाही बिचोले दिंडी आसा. सो तेंचो ग्रुप नाही आयज दिंडीक वयतलो. आणि सो अशें कितें तरी प्रोग्राम आसतलो. आणि तेंचो ग्रुप जो आसा ना तो आय थिंक सो फर्स्ट टायमूच असो वयता. सो म्हटल्यार पळोवया तिची दिंडी कशी कितें आसा ती. सो तुमकांय बीन दाखयतलें हांव. म्हटल्यार आईची दिंडी बीन कशी आसता, तेंच्या ग्रुपाची दिंडी कशी कितें आसता. तर सगळ्यात पयलीं आमी संजूगेर वयतली. आनी तेच्या मागीर सांजची न्हय अशी दिंडीक वयतली, म्हटल्यार बिचोले वयतली. कारण संजू गेला थंय सुद्दां सेलिब्रेट करतले. सो थंय सुद्दां दिंडी आसा. सो ती पयलीं अटेंड करतली आनी तेच्या मागीर सांजची बिचोले वयतली. अशा तरेन आयचो प्लॅनिंग आसा. सो चला या. ऑलरेडी हांव रेडी जालें. आतां बेगिना म्हणटा तशी भायर सरतली आमी वचपाक. कारण आमकां जाता इतल्या बेगिना संजू गेल्या थंय पावपाक जाय. सो अशा तरेन प्लॅनिंग आसा आयचो. सो या न्हू. तर हांगसर संजय आसा. सो हांव तर रेडी जाला. तो घरा वचून रेडी जातलो. तर चला या आणि एन्जॉय करूया दिंडी. सो तुमकांय बीन पळोवंक गावतली. सो तुमी बीन दिंडी एन्जॉय करा आईची कशी कितें आसा ती. हांवूय बीन फर्स्ट टायम पळयतालें. कारण तेंची फर्स्ट टायमूच अशी वयता. फर्स्ट टायमूच वयता न्हू तेंची. सो फर्स्ट टायमूच तेंचो ग्रुप वयता. कारण तेजो ग्रुप जो आसा न्हय तो हालींच क्रिएट केला. म्हटल्यार तेका लागून. चल या. आणि माझो लूक आयचो हो आसा. कसो आसा कमेंट करून सांगात. हो ड्रेस घातला हांवें कारण स्पेशली कम्फर्टेबल आसा हो. लॉंग स्लीव्स तेका लागून. तर चला या. यो तू बेगिना यो. तर गाईच आम्ही पावली संजूगेर. म्हटल्यार वदळ पावली. हो पळयात रेडी बीन जालो. सो रेडी जावपाक मातसो टायम लागलो. एक्चुअली तेजे कडेन ऑरेंज कुर्ता ना. तेच्या भावान ऑरेंज कुर्ता घातला आनी हेणी पळय. बट बरो आसा. आईन मात ऑरेंज साडी न्हेसली. बरो आसा रे. नेक्स्ट टाइम ऑरेंज घाल मागीर. सो आता आमी नाही तेंच्या थंय वयतली. म्हटल्यार गणपतीची देवूळ आसा थंय वयता. मातशे फोटो बीन घेता आईचे आमचे तिगांयचे. गाडी घेता हो बाय गाडी घेवन. चल बाय बाय. तर काही संजय गेलो आणि आम्ही आता चलत वयता. म्हटल्यार लागींच आसा ते. आणि ही पळयात आई. आई हाय कर. हाय 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 करता. आणि ऑरेंज घातला पळयात. अशी या न्हू. आणि ती काकी येता. म्हटल्यार संजू गेल्या सायडीची काकी. ती येईना. ती येईना. ती कामाक वता. आई सुट्टी ना गे. सो झेंडा लावून सुटले गेले काय ना. सो आयज सगळ्यांनी ऑरेंज घातला आणि ऑरेंज फ्लॅग. सो पळोवया हांगसर कितें प्रोग्राम आसा तो फुडें पळोवंक गावतलोच तुमकां. दिंडी बीन आसली पदय आसली आय थिंक सो. आमी लेट येयली मातशी. दिंडी जाली न्हू आई हांगसर. हुंय दिंडी जाली. तर गायज हांगसर आमी गणपतीच्या देवळा कडेन पावली. आनी हे आसा गणपतीचें देवूळ. बरें व्हडलें अशें देवूळ आसा हे गणपतीचें. आनी हांगसर प्रोग्राम जे आसा न्हय ते चालूच आसले. म्हटल्यार दिंडी म्हण फुगडी म्हण हे नाही चालूच आसले. आयज फूल डे हांगसर प्रोग्राम आसले.
आणि सकाळच्यान जे आसा ना ते प्रोग्राम चालू जाल्ले, बट आमी हांगसर मातशी लेट पावली. तर सगळ्यान पयलीं हांगसर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतले. आमी तिगांयनी म्हणटा तशें, हांवें, आई आनी संजय, आमी तिगांयनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पयलीं हांगसर दर्शन घेतले. आनी हांवें म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक लागून म्हटल्यार म्हाज्या सगळ्या सबस्क्रायबरांक लागून सुद्धा बऱ्या गोश्टी हांगसर मागले. अशे तरेन हांगसर दर्शन जाल्या उपरांत आमी देवळान सुद्दां गेली. देवळान गणपतीचें दर्शन घेतलें आनी दर्शन घेतनाच ते खुबशे अशे प्रोग्राम चालूच आसले. फुडें तुमकां पळोवंक गावतलोच गणपती सुद्दां. तर हे पळय हांगसर हांव दर्शन घेतालें. सो थोडेशें हांगसर हांवें शूट केलें. तितले क्लिप हांगसर शूट करूंक ना, व्हडल्यान अशी म्युजीक चालू आसली. तेकाच लागून हांव आतां वॉयस ओवर करता, कारण जें हांव कितें उलयतां तें तुमकां आयकूंक घेवपाक पॉसिबल नासलें. अशे तरेन हांगसर म्युजीक चालू आसली. तर हांगसर छत्रपती शिवाजी महाराजांचें दर्शन जाल्या उपरांत देवळान गेली. देवळान सुद्दां गणपतीचें दर्शन घेतलें, थंय प्रसाद घेतलो. तर फुडें पळोवंक गावतलेंच तुमकां आतां, तुमकांय बीन दर्शन घेवपाक गावतलेंच गणपतीचें. तर हांगसर कितलें बरें दिसतालें, भरपूर म्हणटा तशें बरें दिसतालें आनी प्रोग्राम बी चालू आसले हांगसर. तर देवळान गेली आतां. मागीर देवळान गणपतीचें दर्शन घेतलें. हांवें ऑलरेडी दर्शन घेतलेलें, बट शूट करपाक कोणूच नासलो, कारण हांव आनी आईच म्हणटात तशी भितर गेल्ली आनी संगीतचो आसलो दुसरे कडेन प्रोग्राम चालू आसलो, तो आसलो. ताका लागून हांव दर्शन घेतना शूट करपाक कोण नासलो. आनी हे आसा देवूळ, हे बरें व्हडलें देवूळ आसा. तसंच राहा. तर गायचं आम्ही येईल, तो तुमचो रे तर गायचं आम्ही येयली देवळाकडसून बी. दाखय. तर देवळाकडसून येयली आम्ही, दर्शन बीन घेत. आमचोच बोकलो संजय दिल्ला न्हू रे, बरो तो. तर आमचें दर्शन बीन जालें आनी घरा कडेन येयली आमी, कारण आईक तयारी करपाक जाय. म्हटल्यार टायम रोखडो जाता, तांकां 2-2:30 म्हटल्यार हांगसून वचपाक जाय, म्हटल्यार बिचोले वचपाक जाय. सो ताका लागून ती तयारी करता आतां आनी टायम 12 जाल्ली आसा. बाकी हांवें थंय थोडेशें कॅप्चर केलें. दिंडी एक्चुली चुकली आमकां. दिंडी सकाळी जाली, म्हटल्यार आमी येवच्या टायमार दिंडी चालू आसली आनी आमी लेट पावली न्हू. सो थंय सॉंग्स बीन चालू आसा. सॉंग्सा बीन हांवें सॉंग्स तितले कॅप्चर करूंक ना, कारण मागीर म्हाका प्रॉब्लम जातलो ताका लागून न्हू रे. रॅली बीन तुमी पयल्यात आसतली. आमी देवळा कडसून मागीर रॅली गेली, थोडीशी रॅली सुद्दां हांवें कॅप्चर केली. सो थोडी रॅली जी आसली ती फिरोन येयली आनी आतां म्हटल्यार घरा या. आई म्हणपाक लागली घरा या, कारण बाकीची तयारी तिका करूंक जायना. सो ताका लागून आतां जेवतली बीन आनी मागीर वचपाची परत हे जातली, गडबड जातली सामकी. ती गाडयेन वयतली, आमी बायकीन वयतली न्हू. ती तेंची ग्रुपाची गाडी आसतली आनी आमची. अरे ते हे बंद करूंकूच ना तुवें. सो अशे तरेन आसा. सो चला फुडलो अपडेट मागीर तुमकां मेळटलोच. भायर न्हय इतले कडक अशें वत आसा आनी तेच बरोबर हांगच्यान न्हय संजय गेले तोंडा मुखारसून व्यू बरो दिसता. वेत सामको बेस्ट म्हणटात तसो हो वेत बरो दिसता न्हय. कसले रे वत आसा न्हय भायर, कडक सामके. हो संजय पूण हांगच्यान न्हय व्यू बरो दिसता संजय गेले हांगसून. तर गायज आमी जेवली बीन, जस्ट नाव म्हणटा तशी जेवली बीन आनी आतां भायर सरपाक जाय, म्हटल्यार रेडी जावपाक जाय. ऑलरेडी आई रेडी जावपाक स्टार्ट जाली, ती रेडी जाता. सो म्हाकाय बीन रेडी आतां जावपाक जाय. म्हटल्यार न्हय हांव येतानाच न्हय हांवें ड्रेस घेवन येयल्ले, एक्स्ट्रा एक ड्रेस हांवें घेवन येयला, कारण म्हटल्यार बिचोले वयताना दुसरो घालतले आनी हांगसर हो ड्रेस वापरयात. सो एक्चुली हो ड्रेस सुद्दां बरो आसा.
बट म्हटलें थंय दिंडीक वयतना मातसो चेंज करया ड्रेस म्हणून तो घेवन येयला. तो आतां हांव घालतलें बीन रेडी जातलें आनी मागीर आमी भायर सरतलीं वचपाक म्हणटात तशी. आनी जेवली न्हय ती सामकी पोट फूल जालें सामकें एकदम पॅक म्हणटात अशें. सो आतां भायर सरपाक जाय. आनी हांगच्यान न्हय खरो सांगता इतलो व्यू बरो आसना. संजू गेल्या हांगसून इतलो व्यू बरो दिसताना बेस्ट सामको. आनी तेच बरोबर भायर एकदम कडक अशें वत आसा. अरे रेडी जालो तूं? हेच ड्रेस म्हटल्यार हेच कपडे तुजे या चेंज करतलो? चेंज करतलो. हांव कितें करूं? ड्रेस चेंज करूं? ड्रेस चेंज केल्यार बरो न्हू? तू हे साडी न्हेस नको ते. आई आयज सो आई रेडी जाता. आई आयज न्हय काशीन न्हेसतली आनी काशींतलो लूक जो आसा न्हय काशीन कशें कितें दिसता हो लूक म्हाका पळोवंक गावतलो. तेच बरोबर तुमकां सुद्दां पळोवंक गावतलो कारण हांव फर्स्ट टायम पळयता तिका काशीन न्हेसोन. तुवें पळयला काशीन न्हेसतली ती? पळयलें तुवें न्हू? नॉट लायक तशें नॉट लायक दॅट रे बाबा तशें न्हय रे. म्हटल्यार काशींतलो लूक तिचो पळयला तुवें गा? पळयलें. हां सो हांव फर्स्ट टायम पळयतलें. सो ती रेडी जाता. ना हांवें केन्ना पळोवंक ना. हांव न्हेसला काशीन पूण फुगडे जेन्ना हांव फुगडेक वयतालें न्हू तेन्ना हांव काशीन न्हेसतालें. ना ती न्हेसोंक ना. पयलीं बीन जाल्यार खबर ना म्हाका. तर कांयच चला आतां हांव रेडी जाता. ड्रेस चेंज करता आनी मेळटा तुमकां. हांव थोडी ना दिंडीक वयतलें आतां. तर चला रेडी बीन जाता आनी मेळटा. हेचे गजाली तर काबार जावपाचें ना. पोट टूम जावंक ना. फूल जालें सामकें पोट. तर चला मागीर मेळटा. 2,000 years later. सो गायज फायनली म्हणटा तशें हांव रेडी जालें. म्हाजो ड्रेसअप जो आसलो तो हांवें चेंज केलो आनी हलकेशें म्हणटा तशें परत आसलें तशें रेडी जालें. आनी आतां आमी भायर सरतलीं. सो आतां न्हय तुमकां आईची थोडीशी झलक दाखयता. म्हटल्यार तेंची दिंडी कशी कितें आसा. सो ती आतां थोडीशी प्रॅक्टीस करून सुद्दां दाखयतली. ती बीन तुमकां दाखयता आनी तिचो लूक सुद्दां तुमकां फुडें पळोवंक गावतलो. म्हटल्यार ती वदर प्रॅक्टीस करताली. सो तिका म्हटलें परत एकदां दाखय म्हटल्यार तुमकांय पळोवंक गावतली. कारण मागीर कशें जाता मागीर तेंचो ग्रूव आसतलो सो प्रॉपर अशें गावचें ना पळोवपाक. तेका लागून सो पळयात चला प्रॅक्टीस करता आई. सो तिका मातशी प्रॅक्टीस करुनी आनी मागीर रोखडेच वचपाची गडबड सामकी. ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा. जेवता हे करता तें करता म्हणसर टायम जालो सगळो. तर चला प्रॅक्टीस करता कशी कितें नाही. तेंची दिंडी कशी कितें आसा नाही ती पळोवया मातसो वगत कारण मागीर थंय पळोवंकूच जाय. तर काय सांगसर नाही आई प्रॅक्टीस करताय पळय. प्रॅक्टीस चालू आहे तिची. हय 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 आईने प्रॅक्टीस मात बरी केली न्हू. प्रॅक्टीस बरी केली म्हणटा. तर गायच हांगसर पयले आसतलें तुमी आई कशी कितें प्रॅक्टीस करता थोडेशें तुमकां दाखयलें हांवें. आनी तेच बरोबर स्टेपी तशें तेंचे बरें आसा. ताळ बीन ग्रुपाचोच आसा तेंचो. आनी तेच बरोबर आतां म्हणटा तशी भायर सरोंक जाय आमकां. ऑलरेडी म्हणटा तशी तांकां टायम दिल्लो 2:00 सो 2:00 सुमार गाडी येतली आनी ती गाडयेन वयतली. आमी 2 व्हिलरीन वयतली आनी तांकां मागीर थंय जॉयन जातली. असो प्लॅनिंग आसा आमचो. एक्झॅक्ट आमकांय बीन खबर ना बिचोले खंय आसा ती दिंडी प्रॉपर खंय प्रोग्राम आसा तो. सो तो न्हय थंय वचूनच कळटलो. तर चला या म्हणटा तशें बॅग बीन हांव रेडी करता. त्या म्हणसर संजय जो आसा न्हय तो आईक पावन येतलो आनी तेज्या मागीर आमी जॉयन जातली तांकां वचपाक. सो चला बाकीचें जें कितें आसा न्हय तें रेडी करता. दाराक लॉक बीन करून घेता. तर गायच ही पळयात आईचो लूक पळयात. काशीन न्हेसल्या हो पळयात. आनी आतां ती वयता म्हटल्यार संजय तिका पावपाक वयता. चल सुशेगाद आमी येता. सुशेगाद चल आमी येता. बरी दिसता ही पळयात. हय चल बाय बाय. थंय मेळटा तुका डायरेक्ट आमी. तुज्या फाटोफाट येता आमी. सुशेगाद बस. चल तर संजयने आता तिका पान येतलो मागीर आमी वयतली. उदकाची बॉटल घेवया. तर गायच आई ऑलरेडी गेली. आतां आमी बीन वचपाक भायर सरता. सो बिचरसून परत आसले तशें हांगसर येतल्या कारण म्हजी बॅग बीन आसा तेका लागून.
रे पळोवया आतां तांकां खंय जॉईंट जाता ती आनी ती आमकां खंय जॉईंट जाता ती स्पेशली आई आमकां खंय जॉईंट जाता ती पळोवया लॉग बीन केल्या मरे सारकें सो पळोवया आई बीन तेंची कशी दिंडी कशी आहा ती पळोवया चल यो बेगिना ऑलरेडी टायम जाला आमकां हांगसर सो गायज सगळी जाणां नाही तुमकां फेटेनूच दिसतली पळयात ऑरेंज कलरचे फेटे हांगसर सध्या बांदप चालू आसा आई बीन गेल्या ही पळयात आनी येतली आतां ती म्हटल्यार नंबर जसो लागता न्हय तशें बांदप सो गायज आमी न्हय मुळगांव पावली म्हटल्यार सगळ्यान पयलीं मुळगांव न्हय तांकां फेटे बांदतली आनी तेच्या मागीर बिचोले वयतली सो ही पळयात आई फेटो बीन बांदलो तिणी चुट फेटो मारून बरं दिसता फोटो मारया तुमच्यारा हय, आता बरं नाही न्ही. ती बिचोले वयतली पाणी पियल्या हा पाणी पियाला आम्ही सो काय हा. हो पळयला आईचो लूक दाखयता बेगिना आई हाय बरें गेलो तो बसतो वयता बाय बाय कधी वॉटर घे सो गाईज फायनली सगळ्यांचे नाही फेटे बीन बांधून झाले आणि आईचो पयलीच जाल्लो कारण तिचो नंबर बेगिना लागलेलो आणि तिचो ग्रुप आता सोदता म्हटल्यार तिचो ग्रुप मेळत ना बाकीची बायलां मेळत ना आणि तितूनच नाही म्हाका दोन माझे सबस्क्रायबर्स सुद्दां गावले दोगांय म्हणटा तशी म्हाका जाप करूंक येयली सो ते पळोवन नाही मेन म्हटल्यार बरें दिसलें म्हाका वळखलें तेंच्यांनी तर दोगांय म्हटल्यार व्हिडिओ चालू नासलो म्हाजो हांव गर्देन आईक सोदतालें सो त्या गर्देन म्हाका 2 सबस्क्रायबर्स सुद्दां गावले माझे तर आता हांगसून बिचोले वयतली बरो टायम जातलो कारण कितली बायलां आसत जाणा आनी हांगसर बोवाळ आसा सामको आनी हो पळय संजय हांगसर आनी आई सोदता आपल्या ग्रुपाक आई ग्रुपूच गावना अजून खूब बायलां आसा न्हय सो गावना तुका सो गायज आमी नाही बिचोले पावली म्हटल्यार वदळ पावली आणि अजून प्रोग्राम बीन काय स्टार्ट जावंक ना टायम आसा अजून सद्या कितें तरी चालू आसा हांगसर सो प्रोग्राम पळोवया म्हटल्यार दिंडी पळोवया एक्झॅक्ट केन्ना स्टार्ट जाता सगळी नाही हांगसर अजून वेट करता बरें भरपूर गर्दी आसा आणि त्याच बरोबर सगळी जाणां वेट सुद्दां करतात प्रोग्राम एक्झॅक्ट केन्ना स्टार्ट जातलो खबर ना म्हाका दिसता मातशें उपरांत बीन असो स्टार्ट जातलो ती पळयात आणि बायलां भरपूर अशे लायनीन बसले सामकी सगळी कडेन गर्दी आसा आणि हांगसर ड्रोन आसा हो पळयात ड्रोन शूट सुद्दां चालू आसा हे पळयात सो म्हाका दिसता आतां न्हय प्रोग्राम बीन असो स्टार्ट जातलो टायम जालो तसो हे पळयात बरी दिसतात न्हय सगळी ऑरेंज कलर भरपूर बेस्ट दिसता सामकी दिंडी सुद्दां न्हय पळोवपाक भरपूर मजा येतली सगळ्यांचे सेम अशे कपडे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी
सो गाईस थोडे नाही कॉम्पिटिशन झाले आमचं आता नाही बिचोले मेन ग्राउंड हा नाही खंय आलो ग्राउंड मार्केटात ग्राउंड हा नाही थंय वयतली आमी आणि फुडले जे कितें आसा नाही प्रोग्राम तो तुमकां फुडें पळोवपाक गावतलो सो पळोवया ह्युमन जॅम जालो कारण कंटिन्युअसली वताक नाही तकली भूक लागली सामकी बट मजा येयली सामकी न्हू मजा येयली आई बीन खंय आसा काय खबर ना आमी फक्त कॅप्चर करपाक बिजी आसा सो चला या आता डायरेक्ट ग्राउंडार या लोक पावले या अपलोड करता म्हणटा नाही म्हाका खाता तुम्हाला व्हिडिओ अपलोड करूंक जाय याद कर तर काय गाडी आमची एकीकडे आम्ही एकीकडे खंयच्या खंय फिरता सामकी आणि पळोवया आता म्हटल्यार न्हू ग्राउंडा कडेन चलत वयता आमी म्हणजे हालत पळया तोंड पळया कशें जालां तें वतान हय हेजे कडेन मोबायल दिला हांवें शूट कर बाबा कॅप्चर कर आणि भरपूर गर्दी हा भायर एकदम ट्रॅफिक जॅम आसा आवाज येता आसतले तुमकां असे हे छत्रपती शिवाजी महाराज आज त्यांची जयंती साजरी करण्यासाठी इथे आपण मोठ्या संख्येने जोरदार तयारी स्वागत करूया शिक्षण आयोजित केलेली आहे तर त्याचा लाभ आपण घेऊ शकता जॅम झाला ऊसाचो रस पिता आमी हांगसर बरो आसा बरो आसा हय बरो आसा बरो आसा क्षत्रिय
सामको थंड जालो. मक्याची बॉन्ड जाय तुका हा मक्याची बॉन्ड जाय कितें मक्याची बॉन्ड घेता घे मगे तर बोणाकार हे गेलो प्रथम नागरिक भुट्टा घेता 50 रुपया 50 रुपयाला एक तिची आग पेटांक ना अजून हा किती करता किती गरम गरम जर काय आता आम्ही खाता ते म्हटले पण रे वदळ एक रस पिलो आवाज येता काय कोण जाणा कारण हे पण अजूनही प्रोग्राम चालू सांगचो सो आम्ही नाही आता खातली बीन आणि वयतली घरा ऑलरेडी लेट झालो बरं बरं लागता मसाला बरा लायला या चड स्पायसी केला चड स्पायसी आणि आई बीन बाहेर चालली असतली न्हू सो आई बीन गेली तिका दिले आणि वच म्हटले आम्ही आता म्हटलं एकला एकला खाता पहिले नाही म्हाका दी ना पाडो अरे नाका मोठो नाका आणि कोणाचे नाव पहिले अनाउन्स केले आणि तिथं माझ्या इथं सगळ्यांचे नाव काय पहिले करते पटेचे तिसऱ्या वर्षाचे काय पाव झाले असते हे झाल्या उपरांत आम्ही मार्केटानं वयतली बिचोले क्रमांक 3 मार्केटान तुमच्या अमृता नाईक या नो मार्केटान या नो मार्केटान वयतली आता आम्ही नाही घरा वयता डायरेक्ट तुमका घरा वचून मेळटा आवाज होता ना आवाज चालू आमच्या सगळ्या मार्केटान वयतली आणि केन्नाच म्हाका टायम खबर नासता 8:20 जाली सो 8:20 जाली आणि भायर बरो काळोख पडला आणि पावली आम्ही घरा कडेन म्हटल्यार संजूगेर आसा सद्या सो जस्ट नाव पावली आणि उलोवपाक तितली एनर्जी सुद्धा ना बट भरपूर एन्जॉय केले आमी बरें बरें एन्जॉय केले आणि दिंडी म्हणटा तशी थोडीशी कॅप्चर केली सगळी काय कॅप्चर करूंक पॉसिबल ना खूप ग्रूप असले ते आणि बऱ्या तरेन एन्जॉय केले फेस पळयात हालत पळयात कमर फाड सामकी एक जाली तर आता च्या बीन पितली आणि घरा कडेन वयतलें हांव म्हटल्यार फाल्यां बीन काम आसा थोडे घराचें काम आसा फाल्यां परवा म्हटल्यार मेन काम आसा आमचें सो आतां घरा कडेन वयतलीं आमी बरें परत संजय कामाक वचूंक जाय सकाळी तो पळय व्हिडिओ काडला नाही ते चेक करता आतां गोप्रो आणि टॅब घेवन बसला मजा येयली पण न्हू स्पेशली ते ढोल वाजयताले ते पळोवन मजा येयली न्हू एक वेगळीच एनर्जी येतली सामकी न्हू आणि बऱ्या तरेन कॅप्चर केला आमी फुडें वचून सो चला आयचो व्हिडिओ न्हय हांगसरूच एंड करता खूब व्हडलो जातलो हांव जाणा खुबशे क्लिप आहात खूब व्हडलो जातलो तर घरा कडेन आनी वचून न्हय व्हिडिओ एंड करिना हांगसरूच करता आणि चला तर गायज आयचो व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं बाय बाय गुड नाईट बाय 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 बाय